डिपार्टमेंट तशें हें करता त्या म्हणजे हांवें कांय दिवपाची गरज ना कारण तो सरकाराचो जी कॅबिनेट मेंबर बरोबर कितें आसत जर जायत ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन वचून ताजें डिस्कशन करूं शकतालो. कॅबिनेटाक ते बसता चर्चा करपाक जाय आसतली आनी त्यामुळे कोण कितें करता आनी तो म्हाका खबर ना पण त्यामुळे तो विषय आसतना मुख्यमंत्री आनी पार्टी आसा पळयतली. पण ट्रायबल डिपार्टमेंट तुमी एका टायमार पळयताले ते एक्चुअली त्या टायमार बीन जाताले तुमच्या लोकां खातीर अजून ते काम बरें करता डिपार्टमेंट कोण ट्रायबल डिपार्टमेंट. एक गजाल म्हाका जेन्ना ट्रायबल गव्हर्मेंटाची जबाबदारी ज्या वेळाचेर आयली आमकां सगळ्यांक खबर आसा त्या वेळाचेर हांगा तालेगांव खंय एक ल्हानशा फ्लॅटांक आशिल्लें आनी जेमतेम जे आसा न्ही एक सादारणशे 8-10 स्टाफ त्या आशिल्लो आनी अशा वेळाचेर 2011-12 जेन्ना जबाबदारी म्हजेर आयली त्या डिपार्टमेंटाचो जो स्ट्रक्चरूच जो आसा न्ही पूर्ण 100% बदललो. आज आमी श्रमशक्ती भवनाक ते केले ऑफिस वचून पळयता कितले स्टाफ आसा पळयता आनी तितलेंच न्ही की त्या वेळाचेर अर्थात मनोहरभाई पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी ट्रायबला संदर्भांतली संवेदना आशिल्ली दिलीप आनी मंगेश हाजे संदर्भांत संवेदना आशिल्ली आनी त्यामुळे म्हाका जो फ्री हँड दिल्लो आसा न्ही त्या जवळ जो आसा न्ही 5 वर्सांच्या टर्माक आसा न्ही जवळ जवळ 20 पेक्षांक वयर जे आसा न्ही योजना काडूंक शकलो आनी त्यो आजही चलता आनी त्यामुळे जर तातूंत कितें आनी भर घालपा आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता फाटल्या टर्माक 2017 ते 22 पर्यंत आसा न्ही गोविंद गावडे मंत्री आशिल्लो ते ताणें तातूंत कितें भर घातली म्हाका खबर ना पण ह्या संदर्भांत ज्यो अनेक योजना आसा त्यो आजही चलता आनी आज ताका कितें हें जालें म्हाका खबर ना पण त्यामुळे ताजे कितें विशय आसता जायत न्ही तो सरकाराचो घटक आसा मुख्यमंत्र्या कडेन तो बसूंक शकता कॅबिनेटाक त्या एकमेकाक बसता आसा न्ही त्या विशया संदर्भांत आसा न्ही तांणी ते पळोवपाक जाय आशिल्लें पण म्हाका हांव ताजे व्हडले कमेंट्स करिना. हो जो आरोप आसा खूप मोठा करप्शना आरोप जो आसा पळय तो आनी पळय सरकार मुख्यमंत्री मंत्री ते पळोवचे तो भाग एज अ सभापती म्हणून तो म्हज्या हातूंत येना आनी तो सरकार आनी त्या मंत्र्यान तांची कितें आसा तांणी